पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार हिंदू फार्मसी कडेन प्राचीन मूर्ती सापडली। स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार रस्तो खणटना ही मूर्ती सापडल्या। 2.5 मीटर लांबायेची ही मूर्ती सुमार 200 वर्सां पोरणी आसपाक शकता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला। ही मूर्ती पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। खरें म्हणल्यार हांव हांगा आयल्या आतां 49 वर्स जाली। ओके। त्या पयलीं आमकां केन्नाच कांय तें कळ्ळें ना आनी म्हाका दिसता हे पुर्तुगेज टायमा पयलीं काय दिसता पळयलें त्या भशेन आनी तेजे ओल्डेस्ट हें पळयलें जाल्यार पुर्तुगेज टायमार तें कांय दिसता। हे आहा सिंबल हो पळय सकयल आहा कदंबा जेन्ना राजे गोवा राज केले तो सिंबल तसो आसा। पुर्तुगीज टायमा पयलीं कदंबा काडी मागीर पुर्तुगेजान गेला 1510 पुर्तुगेजान कदंबा धांवणान आपणा कडेन गेलो आनी 450 वर्सां राज पुर्तुगेजान चलयलें। हांव कितें म्हणटा हो पळय सिंबल आहा तूं कदंबाची हे कार्ड पळय तूं खबर आसतली ते सिंबल कदंबाचो सेम टायप कदंबा पूण ते सकल कसो आसा तो तुका पुढे एक शिवजोन जेन्ना शिवजोन पयलींच दीस स्टॅच्यू लायला पण सिमिलर टू असोच दिसता असोच आतां हें दाखयलां शिवजोन एंट्री करता आतां तेजे हें कळ्ळें जाल्यार तेजेर मायज बीन कळोंक शकतले तो कितले वर्साचो आनी हो कितले वर्साचो। स्टॅच्यू आतां फातराची अशी दिसना शिमटाची फातर न्हू फातर सिमेंटान तयार केल्ले ती त्या टायमार सिमेंट आहले अशें केल्ले कांयच सांगता। आतां हे शेवाळ्यान ते ओपन करी सगळे फोडी फोडटा तांकां वयर फातर मेळ्ळी आनी हे तरेन तकली अशी आनी पांय तशे अशी तेजी दारां आसली।